Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. वेलचीचे रोपे हाडले आणि रोवन हांवें हांगा हे 2-3 जाग्यांचेर रोवन तेजें टेस्टिंग केलें खंय जाता वेलची बरी ती पळोवपा खातीर आनी म्हाजे मेहनतीन हांवें ती वेलचीचे रोपे रोवन पळयतलो हिमतीन म्हणून हांवें ती रोयली आनी आयज म्हाजी वेलची जवळ जवळ गेल्ल्या वर्सा म्हाका जवळ अर्दकीर सुमार गावली तेंची आनी ह्या वर्सा बरी जाल्ली आसा आनी ह्या दोंगराचेर लोक म्हाका हांसताले की ह्या दोंगराचेर अशी वेलची आनी अशी उत्पन्न करूंक शकना म्हणून तरी हांवें म्हाजे हिमतीचेर हें सगळें करून दाखयलें आनी आयज म्हाजें सगळें वेवस्थीत आसा हांवें थंय तांबडी भाजी रोयली मुळ्याची भाजी रोयली मिरची रोयली भेंडो रोयलो गांवठी त्या नंतर डाळिंबाची झाडां रोवन काडल्या म्हाजे सगळे जवळ 400 सुमार केळी आसा काजूचे रोपे तयार करून दाखयले 2 वर्सांनी काजू रोपे म्हाजे लागले हांवें किल्लोन काडून रोयल्ले आनी अजून पसून कोणाकूय जर अशी शेती करची आसा आनी कोणाकूय कितें म्हायती जाय पडली जाल्यार हांव येवपाक तयार आसा दाखोवपाक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे फक्त ड्रीप सिंचन करपाक इतलेंच घेतलें जाल्यार बाकीचें सगळें म्हाजें स्वता हिमतीचेर करता आनीक हें जें आसा पळय कोणाकूय कितें आतां अशी खंय जर मायनींग डिपेंडना खंय जमीन जर आसली कोणाली जाल्यार कोणी अशें उत्पन्न तयार करचें जाता हें करून आनी तांकां जर कितें मार्गदर्शन जाय पडलें जाल्यार हांव एनी टायम येवपाक तयार आसा दाखोवपाक आनी हांव हेजी तेचे फाटल्या सर्वीचे फाटल्या हेचे फाटल्यान धांवपाक तयार ना म्हाज्यान आतां म्हाजी एज जाल्ली आसा तेन्ना हांव आतां म्हाजी एग्रीकल्चर करपाचें हांवें लास्ट म्हाजो विचार आसलो तोच हांवें मनान धरून बसलां